ज्ञानेश्वर, तुम्ही आता काँग्रेसीचो तालिगांवान प्रचार सुरू केलेलो. प्रचार म्हणजे तुम्ही कॅम्पेन सुरू केलो आता मेळपाक लोकांक कितें खा कितें जाय, आणि तुम्ही काँग्रेसचो एक उमेदवारी मिळतलोच तुमकां अशें सगळ्याक दिसता की तालिगांवान आता एक न्यू फेस म्हणून तुम्ही तुमच्याकडे पळयता. तुम्ही आयज पासून कॅम्पेन सुरू करता, कशें दिसता तुमकां हे? हय, हांव ज्ञानेश्वर गोवेकर, ताळगांवचो काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट. आज पासून आमी असो निश्चय केला की आज पासून आमी प्रचाराक सुरू करपाक, कित्याक आमकां सांगला, काँग्रेसीन सांगला फुडें वचात आनी प्रचार सुरू करा. प्रचार सुरू करता जसो तसो तसो फुडें फुडें वता वता तशें फुडें आमचें काँग्रेस आमकां तिकेट आमकां दितली. आनी त्या संदर्भांत आमी आज देवी सटी भवानीचो आशिर्वाद घेतलो भटजी कडल्यान सांगणे करून. तशेंच सटी भवानीच्या देवळान भितर गणपतीचें देवूळ आसा, तशेंच शंकराचें देवूळ आसा. ह्या तिगांयचे आमी आशिर्वाद घेतले आनी आज पासून आमी ह्या प्रचाराक सुरू करता. हांव ताळगांवच्या जनते कडेन मागता की तांच्यांनी म्हाका साथ दिवचो आनी बदल घडपाक म्हाज्या बरोबर रावचें. आनी म्हाका अशेंय सांगून दिसता की ज्या अर्थी हांवें इतलीं वर्सां आतां काँग्रेसचें प्रामाणीकपणान कार्य केल्लें आसा, त्या प्रामाणीकपणान कार्याची पावती म्हाका काँग्रेस निश्चित दिसली. लोकांचो म्हाका आशिर्वाद आसा. सगळ्यांनी सांगलां म्हाका, तूं फुडें वच, आमी तुज्या फाटल्यान आसा. देव बरें करूं. ओके.